आता खबरो विस्तारान। सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आपणे बेश्टे स्टेटमेंट करूंक ना। गोयच्या इतिहासाची जायती पुस्तकां आपणे वाचल्यात, तातूंत आपल्याक जे संदर्भ मेळ्ळ्यात ताचे वयल्यान आपणे स्टेटमेंट केल्ल्याचो दावो गौतम खट्टरान क्रायम ब्रांचीक दिला अशें सुत्रां सांगतात। सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंट प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन गौतम खट्टराचो जबाब नोंदयिल्ल्याचे पुलीस सुत्रां सांगतात। सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंट प्रकरणात वास्को प्रथम सत्र न्याय दंडाधिकाऱ्यान माधव खट्टराक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फर्मायल्या। ह्या नदी तो पुलीस कादय नाशिल्लो। नमस्कार सगळ्यांक। आमी जाणा की सद्याक गोंयान भितर एक मोठो बोवाळ चलता। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या नांवाचेर एक अपमानीत एक स्पीच अशी जाली वास्कोन, आनी ताजे मागीर वास्को पुलिसान जेन्ना केस रजिस्टर केली, क्रायम ब्रांचान गेली, आनी आमी जाणा सगळ्यात पयलीं पावल जे क्रायम ब्रांचान घेतले म्हणजे जेन्ना ते देहरादून गेल्ले तांकां गौतम खट्टर ते जाग्यार मेळूंक ना, आनी तांचो भाव धाकटो आशिल्लो ताका तांच्यांनी धरून हाडिल्लो। देहरादूनच्यान तांकां बुधवारा हाडिल्लो, आनी बुधवारा हाडटकर ब्रेस्तारा वास्कोचे JMFC कोर्टान ताका प्रोड्यूस केल्लो, आनी तेन्ना ताका 4 दीस पुलीस कस्टडी तांकां फर्मान जाल्ली। आनी जे आमकां आतां कळून आयिल्लें आसा की ताची 4 दिसांची पुलीस कस्टडी जी आसा ती आयज सोंपले उपरांत क्रायम ब्रांचाचे पुलीस जे आसा आयज परते माधव खट्टराक घेवन हांगा वास्को JMFC कोर्टान आयले, आनी आयज ताका JMFC कोर्टान 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा, आनी फुडलो तपास हे इश्यून चालू आसा। सद्याक गौतम खट्टराकूय धरिल्लो आसा, आनी जी आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळटा की माधव खट्टर जो गौतम खट्टर धाकटो भाव आशिल्लो ताका सद्याक तरी 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।